Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. समझ गए? आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा करो, नहीं तो एक बात है, फिर वापस हमको फिर आंदोलन छेड़ने के लिए मत लगाओ। ये हमारी ये है राय है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी देखो हर एक रोड में हर एक लोग जाते हैं। गणपती के टाइम में आपका सर्व्हिस रोड भी ठीक नाही आहे। आंदोलन छेडल्या उपरांत त्यांच्यानी आज सामान हाडले, आपली मशिनरी हाडली आणि करून दिता म्हणाले। त्याच्याकडे रिक्वेस्ट केली आहे की असो रस्तो करू नका की तू फाल्यां सगळे आयज घातलो फाल्यां व्हांवान गेलो असं दाखवू नका की आमकां 4थी पर्यंत जेन्ना जेणेकरून आमचे फॅमिली लोकांची लहान भुरगीं लोक घेऊन भोंवतात त्यांना त्रास जाता अशें करून दवरू नका। कारण तो रस्तो जाता तितलो बरे हेतू करून दी, क्वालिटी घाल आणि माल घालून बरे हेतू करून दी अशें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला। त्यांनी तेजेर एग्री जाले आनी आपूण आतांच काम चालू करता म्हणून सांगला आणि आयज पर्यंत काम सुरू करून आपण ते सोपयता म्हणून त्यांनी प्रॉमिस करून दिसभराचें आंदोलन छेडलेलें। ह्या आंदोलनांतल्यान आमी जो आवाज उठयलो, जो माध्यमांतल्यान सकाळपासून जे आमचे बरोबर आसात त्या सगळ्या माध्यमांतल्यान तो आवाज त्या अधिकाऱ्यापर्यंत पावलो आणि MVR कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान ताणे आपलो सिनियर मनीस सिनियर इंजिनियर मिस्टर दुर्गेश हांगा धाडून तांच्यांनी आमची व्यथा जी आसा ती आयकून घेवन तुरंत काम करपाची हमी दिली आणि प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जाली। ही एक सगळ्यात आंदोलनातली एक विजय म्हणूया शकता किंवा आंदोलनाची एक यशस्वीरित्या आम्ही हे आंदोलन आज जाले अशें आमी मानतात। हे खड्डे बाबू आजगांवकाराक लागून जाल्यात। त्यापेक्षा जो बाबू आजगांवकार पेडण्यान जो लोकप्रतिनिधी आसा, उपमुख्यमंत्री आसा गोंय सरकारान, त्याच्यापेक्षा हे कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर मोठे जाल्यार त्यांनी लोकांक सांगपाची आयज गरज आसा। हे कमिशनां घेवन हेणे हे खड्डे घातल्या। हे पेडणेकारांचे आयज 10-15 जाणांचे हांगासर बळी गेल्यात। बाबू आजगांवकाराक कांय जावंक ना, ताच्या फॅमिलीक त्रास जावंक ना। तो बरे व्हडल्या गाडयेन भोंवता, तेका सस्पेन्शन आसा, तेका काय प्रॉब्लेम जायना। तो मानेंक हांगासर तेच्या मान तेची मोडल्या, पट्टो घालता, तेका सकयले खड्डे दिसना। हांव पेडण्याच्यान एक पेडणेचो नागरीक म्हूण पयल्यान बाबू आजगांवकाराचो निशेध इतल्याकूच करता। अरे ही गणेश चतुर्थी ह्या खड्ड्यांतल्यान गणपती लोक कशे हाडटले? ह्या गणपतीन तरी बाबूक बरी बुद्धी दिवची। कितें म्हणून लोकांनी करपाचे, कितली आंदोलनां करपाची, हर पक्ष हर NGO ह्या विशयाचेर उलयता, तर बाबू आजगांवकार हेचेर कांयच उलयना। हाचो अर्थ ताणें 30% कमिशन घेतला। एअरपोर्टाचे कमिशनां खावपाक जाय म्हणून तो पेडण्यान येयल्लो। हे खड्डे पुरोवपाक येवंक ना।